Yes. सगळ्यांक देव बरो दीस दिव मगोच्या बाबा भयणीनो फाटल्या 9 दिसांची तयारी करून आयज पोरबेच्या दिसाक आमी आसा आयज 16 जानेराची मंगळार आनी आयज आमचे मदकांत आसा फादर एडसन फर्नांडीस आवर लेडी ऑफ सकल एंड गुड सक्सेस चर्च नागवा हांगा थावन मिसाचे पेटेन ताचे बरोबर हेर दुसरे यादनीक आमचे मदकांत आसात तांकांय आमच्या मातृ भयणाकूय आमी माये मोगाचो योगा दिता आनी तुमकां समेस्तांक शिताबीन आनी बाबार्थान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. भक्तीपोणान आनी बाबतान आमच्या आस्कार्या बाग्योन सुसे वाजाचे पोरबेचे मिसान वांटो घेवंक गीत गावया देवाचे वेदी सोरी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमच्या गोंयच्या महा 2 प्रांताच्या आस्काऱ्याची बाग्योन जुसेवासाची दोबाशीक परब आमी समोर ओपता. जुसेवास आमकां गोंयचे पवित्र सोबेक देवाच्या मोगाचें दान. ताचे खातीर त्रिएक देवाक वाखाणुया आनी दिनवासुया. हांवें तुमकां केलां तशें तुमी करात. हो ह्या गवळीक वर्साचो विशय मनान दवरून हे दोबाशीक परबेक हो विशय वेचून काडला. शुभ वर्तमान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हांव सगळ्यांक सोगोट जालो. जेजू सुर्या आनी हांव चंद्री म्हणून बाग्योन जुसेवासान सेवे चाकरेचो आकार घेतलो आनी कानारान मुंगलुरांत आनी सेलेवान सोमेस पोचे ताय क्रिस्ताचो सेवक जालो. ह्या आधुनीक काळार शुभ वर्तमान परगट करूंक भावात सांबाळूंक आनी तो जिवूंक आमकां एक व्हड आव्हान. आयज हे केरीत संबोधनेन अर्थाबरीतपणी वांटो घेतना आमच्या आस्काऱ्या जुसेवासा भाशेन जेजूच्या शुभ वर्तमानाची दिरादीक परगटणारो आमी जावूं
बापाचें बळ आमकां ह्या परबेच्या मिसान मागुया. शुभ वर्तमान सगल्यांक परगोट करचे खातीर बागयोन जुजेवाज सगल्यां खातीर बागयोन पावलू भाशेन सोगोट जालो आनी हें करून जेजूच्या पावलांनी ताणें पावलां मारलीं. हेंच आयचे हे सुरवातीच्या उतरांनी आमचे भयणीन कोडीत केलां. अशेंच दर एकल्यान हांवें आनी तुवें करूं ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया आनी उगडास करून किरीत भाशेन येत्या पातकांचो जेन्ना हांव आनी तूं जेजूची पुर्ती पाटलावदारां जावंक ना देवाचें बोगसणें आमी मागुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया, हांव पातकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत मागीर सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विरोधी करात म्हूण प्रार्थून माग. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. सोबिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोबिया काकलूत कर. आमच्या गोंयच्या पुता बागयोन जुजेवाजा पासत देवाक दिनवासुया. देवाच्या सगल्या बरेपणा खातीर देवाक दिनवासुया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया, मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती. देवाची शरी तुजो सरचे पाप करतात आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगत देवापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोसो ईश्वर, एकलोसो परमेश्वर. प्रार्थुया हे मिसाचे बलिदान देवाक दिनवासून आनी किरीत इंतेसावा पासत मागून भेटयता रॉक इजिदोर गोमिस. प्रार्थुया देवा तुज्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांज जुजे वाजाचे देखीन आनी मुडयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापर्यान पोरजोण आयली. तुज्या चाकरान तुजे दैवीक उतर परगोटले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजमोत चलयता सासणच्या सासणाक. जेरमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरमायस हिल्कियाचो पूत यादनिकी घोराण्यांतलो आनातोत शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर
प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा, पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच, आनी तुका सांगूंक लायतां तितलें तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां, उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदून आनी वोंपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. Soglia poza koloja, devaci gotik vizmita. Sogli म्हणूया. Soglia poza परमेश्वराक बाकाना. Shekashek pritumevo, devak sod kita kaya. Sabab? Soglia oza koroya, devaci gotik vizmita. परमेश्वराच्या माना गीता गायना गोडा वयर काढात नाव देवाचे पोरगोडात तारोन ताचे Soglia poza koloja, devaci gotik vizmita. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटे वेले वाचप. भाव भयणीनो, सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावं, सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावं. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांव जुदेव जावं. समृध्दी खाल आसलेल्यांक जोडून घेवंक जरूय हांव समृध्दी खाल ना तरूय समृध्दी खाल आसलेले परी जालो. तशेंच समृध्दी विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जरी हांव देवाचे समृध्दी विरेत ना आनी क्रिस्ताची समृध्दी काल आसा तरी समृध्दी विरेत आसलेली परीत जालो. अशोक्तांक जोडून घेवंक अशोक्तां बरोबर हांवूय अशोक जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण सोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सगोट जालो. शिव वर्तमान म्हाका वांटो
मेळूंक सुवर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें उद्गार. Devace utorai cotati. Anitaci și paldati. सोर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सुमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोगरांत आनी ती सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हळें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या धोनया लागीं मागून आपले लुडे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लागड्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय दोरात. बोक्षे वो बुती वो वाडू व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घरांत शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा ते खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घोरा भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात ते खायात. तुवें आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या इश्टारो, व्हडा कुशालकायेन आनी खोल बावार्थान आयज आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत जुझे वाझाची आमी परब समोरमता. भाग्यवंत जुझे वाझ हाका आमच्या काळजांत इतलो व्हडलो जागो कित्याक तो जेजूच्या पावलांनी चल्लो. जेजून जें कितें केलें ताणें आपल्या जिवितान करूंक प्रयत्न केलो. जेजूची बरी खबर म्हळ्यार शुभ वर्तमान परगटूंक सगल्या खातीर तो सगोट जालो. आनी हो आयचो आमचो विशय जावन आहा. जायतीं वर्सां फाटीं हांव चोडना पात कूर आनी एक दीस इगोजेन एक जोडे आयले आनी तांच्या हाकेन एक धाकटुलो भुरगो आसलो. आनी ह्या जोड्यान म्हटलें, 5 जुझे वाज चोडना येयलोलो ती सुवात खूंय हा. इश्टानो, वाचलेले हांवें 5 जुझे वाजाचे. जाण आहलो ताच्या जिविताची जायती खबर. आयकल्ले हांवें की इतिहास सांगता की ताची भयण चोडना काजार जालेली आनी तो व्हड्यांतल्यान दिवाळेतावन लागींच हा थिंगा चोडना येयलोलो
आनी ज्या दिसा तो आयिल्लो रात जाल्ल्यान कोणाच्या येंत्रादान भायल्यानूच थिंगा न्हिदलो, कित्याक कासार जालोलो. आनी त्या घरांत रावतेल्या जोड्याक जेन्ना तांणी आयकले तो गोरेता तो आवाज, दार उगडले तेन्ना लोब घातलोलो एक तोंडार शांत मुखामोळ आसलोलो भागीवत मनीस तांकां दिसलो. तांणी ताका भितर व्हेलो, मानाचो जागो विसो घेवंक दिलो. आनी जेन्ना तो वेतालो ताणें तांकां म्हटलें, देवाचे येवजणेंतल्यान तुमच्या काळजाचे आवडे तुमकां फावो जावं. आनी ह्या जोड्याक कितें जाय आसलें काय? एक भुरगें जाय आसलें. आनी दुसरे फावटी जेन्ना परतून आपले भयणीक भेट करूंक आयलो भागीवत जुझेवास, तेन्ना ह्याय घरांतल्यान ताका खुशालकायेची खबर मेवली की ह्याय घरांत भुरगें फावो जाला म्हूण. केन्नाची खबर? 17व्या शेंकड्यांतली. पूण हे जोडे म्हाज्या फुड्यान जेन्ना म्हाका इगोजेन भेट करूंक आयले, तिणें म्हाका ताणी म्हाका हे म्हटलें, आमी भागीवत जुझेवासाचे विनवणेन देवा लागीं मागलेले, आमकां एक भुरग्याचे देणे फावो जाल्या पुरो म्हूण. आनी देवान आमकां फावो केले. तर देवाक ह्या व्हड मनशा पासून दिनवासूक आमी तो ज्या जाग्याचेर भोंवला त्या जाग्याचेर भोंवतात. आयज आमी चोडणा आयल्या. इश्टानो, जेन्ना ही खबर हांवें आयकली म्हज्या काळजांत उलोवप कहो पेटलो. ओ म्हजो गोंयचो भाव, भागीवत मनीस, जेजूची बरी खबर परगटूंक पयशिल्ल्या देसांनी गेलो आनी आयज लोक ताचे लागीं विनवणी करून देवा लागीं मागता आनी तांचे उपकार फावो जाता. आनीक हे भाशेन ह्या बऱ्या मनशाचे भागीवत मनशाचे जिवीत सगल्यांक कोळीत करचे म्हज्याय मनांत एक आवेस आयलो. पळयात, भागीवत जुझेवास म्हजे आनी तुजे सारको, कित्याक तो गोंयकार. भागीवत जुझेवास म्हजे आनी तुजे सारको, कित्याक ताणें बावतिज्म घेतला. पूण हिगाच आमचें कंपॅरिजन, आमची तुलना सर करप सोंपोंक उपरना. भागीवत जुझेवासा भाशेन हांव आनी तूंय जावंक जाय. जे भाशेन तो जेजूच्या पावलांनी चल्लो, जेजून केलें तशें ताणें केलें, हांवें आनी तुवेंय करूं. आनी हे करूंक आयची वाचपां आमकां आदार जातली. पयलें वाचप घेवया जेरमियस प्रवाद्याचे आपोवणे. जेरमियस हे आपोवणे येयला तेन्ना तोरलो धाकटो आसलो, 18 वर्सांचो सुमार. एका जुदेवाचे यादनिकी फामिलींतल्यान येतालो आनी आपल्या बापाय फाटल्यान आपुणूय जुदेवाचो यादनीक जातलो हे थारायलेलें ताणें. आनी इतल्यान एका उत्साबोळाच्या काळार, उत्साबोळाचो काळ कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक त्या टायमार इस्रायल पोरजा देवाचे मानाबेन पाडी नाहली आनी जे प्रवादी आहले तेय तांकां लायक जाता ते सांगताले, सारके हा ते सांगून आहले. तर ह्या काळार देव जेरमियस प्रवाद्याक आपयता, खोरायेन सारके आपयते. देव कितें सांगता ते परजेत कळूत करूंक. पयले ना म्हणटा जाय जेरमियस प्रवादी, कित्याक ताचे येवजणेन आहले जुदेवाचो यादनीक जावपाचें. पूण जेन्ना तो वय म्हणटा तेन्ना थावन कोण आयको नाका, पोरवारा देवान म्हाका आपयला आपलो प्रवादी जावंक. हांव लोकांक देवाक जाय ते सांगतलो, लोकांक लायक जाता ते सांगचो ना. भागीवत जुझेवास गोबले ताका, भुरग्याचपणान तावन गोबले ताका आपले मिसांव की आपणाक देव आपयता सेलावाक वच म्हूण. पूण जेन्ना ताच्या वडिलांनी दुसऱ्या सुवाताचेर ताका धाडलो, कानारा धाडलो, मुंगळुराक धाडलो, थंय उडे उमेदीन तो वावुरलो काय? उड्या भावार्थान वावुरलो काय? निराशी जालो काय? म्हाका जाय पळय तें म्हाका मेळना म्हूण? ना इश्टानो, त्याच भावार्थान, तेच उमेदीन, त्याच एके भाशेन बोरवाशान, त्याच लोकांच्या देवाचे पोरजेच्या मोगान ताणें जेजूक वो शुभ वर्तमान परगटलें. आनी परगटतना मिलाग्री देव ताचे सरभोंवतणी कोत्तालो. आयचे दुसरें वाचो
आयच्या दुसऱ्या वाचपांतलो आयच्या ह्या पोरबेचो विशय घेतलेलो हा. शुभ वर्तमान सगळ्यांक मेळचे खातीर, शुभ वर्तमाना खातीर हांव सगोट जालो. कोणाची उतरां? भाग्योन पावलूची उतरां. उकडात धर्मदुताचो इतिहास आनी ह्या पुस्तकाचेर एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल बायजमेन आमकां मेवतल्यो 30 वय सुवातो जंय भाग्योन पावलू पिश्या भाशेन जेजूच्या मोगान बोल्लोलो, जेजूच्या बरे खबरेन बोल्लोलो तो जेजूक परगटूंक भोंवतालो. आनी भोंवता भोंवता आपल्याक जाय ते भाशेन न्हू जे सुवातेर तो पावता त्या लोकांक समजता ते भाशेन ताणें जेजूची बरी खबर परगटली. आयज तो सांगता जुदेवा खातीर हांव जुदेवाच्या समजता ते भाशेन हांवें जेजूक परगटलो. ग्रेक लोकांक तांचे भाशेन हांवें जेजूक परगटलो. म्हजो हेतू आहलो जेजूक परगट जावचो वेचो. आनी इश्टानो भाग्योन पावलू हें कोत्ता आसतना जायते त्रास पडले. घातलो ताका बडकणीत, मारलो ताका सोयत्याचो मार, ताचे तारू बुडले, लोक ताका मारूंक सोदता. इगोस मातीचे दुसरे वडील ताका सारके समजना. आमी वाचूंक जाता 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11. आडकोळी भाग्योन पावलूच्यो शुभ वर्तमान सगळ्या खातीर तावे करूंक, शुभ वर्तमानाच्या पासून जे सोंसलेले कोश्ट आमकां मेळटा ते. आनी भाग्योन सुसेवास ओहेत ताचे जेन्ना ताका ताचेर एक घाराणें घातलें आनी ताका बडकणीत घातलो, तो आपलो वावर तेचे मोन आहले वावराचेर जेजूची बरी खबर परगटूंक जाय सेलावाक पावलो. पूण पावोन पावोन आतां बडकणीत हा. कितें कोत्तलो? वेळ विबाडूंक ना. सिनहालीज, तामील ह्यो भाशा शिकलो. त्या भासांनी देवाचे उतर भाशंतर वो समजणी घेवंक ताणें प्रयत्न केली फाल्यां लोकांक समजावंक. जेन्ना कोणूय ताचेर आड आहलो, कोणूय ताचेर कितें म्हणटा पळय तो मारूंक ताका सोदतालो, वायट ताका करूंक सोदतालो कुडी वाटेन, तेन्ना मोगान ताणें तांकां जिखून घेतले. आनी हे तो पाद्री जाला तेन्नाच न्हू, धाकटुलो भुरगो आसतना ताका लिटल सेंट म्हणटाले. कित्याक काय? कित्याक तो दुसऱ्या भुरग्याक बरेपणाची देख जातालो. जेन्ना तो वाडलो ल्हानविकायेन ओबिडियन्सान आवय बापायक पाद्री जाल्या उपरांत आपल्या वडिलांक खालती रावलो. सांगले हिंगा वच म्हूण तिगा वच म्हूण गेलो आनी शुभ वर्तमान परगट केले. आडकोळी पडल्यो खऱ्यो पूण निराशी जालो ना. आनी लोकांक समजता ते भाशेन किरीत भाशेन सेलावाच्या लोकांक तांच्या भासांनी तांची संस्कृताय मोतीन धरून ताणें जेजूक परगट केलो. आनी परिणाम कितें काय? जेन्ना तो गेल्लो सेलावाक लिपचोरिया 1000 उडे कातोल काहले. आनी जेन्ना ताका बापाचे आपोवणे आयले 70,000 बायज कातोल काहले सेलावाक. इश्टानो हो तो परिणाम सगळ्या खातीर हांव सगोट जालो. शुभ वर्तमान हांवें परगट केलें. आनी आयचे शुभ वर्तमान पळयात. आयच्या शुभ वर्तमानात जेजू फाटल्यान जायतो लोक वेतालो. जेजून 12 जाणांक विचून काडले, आपले आपोस्ल कहे. पूण दुसऱ्याकूय जायती उमेद आसली. ती म्हणटाली आमकांय जेजूक परगट करूंक जाय. कित्याक जेजू त्या टायमार चलोन भोंवतालो, आयटिनरंट प्रिचर, आनी सगळ्या सुवाताचेर घोडे पावोंक अवघड जातालें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता 72 जाणांक तो धाडटा, 72. आनी कितली खोर इन्स्ट्रक्शनां. हे कोण नाकात, ते कोण नाकात, धबल आगाचे वनाकात, बुती वनाकात, एक्स्ट्रा पार वाडोवचो वनाकात, ज्या घरांत वयता तिका येवकार दिता तिका. कित्याक काय ही इतली इन्स्ट्रक्शनां? ही इन्स्ट्रक्शनां कित्याक ह्या 72 जाणांचे मन, तांचे लक्ष जे मिसाव जेजून दिला ताचे वेले ना आलचे म्हूण. पूण शेवटाक आयचे शुभ वर्तमान सोंपताले ह्या उतरांनी 72 जाणांनो वचात, म्हजी बरी खबर परगटात आनी जी कोण वायटाकार आहा तुमच्या फुड्यान तांकां हाडटात, तांकां बरी करात. जांचेर देंवचार बसल्या म्हज्या नांवान ते काडात. जे कोण बोळणिकेक सांपडल्या वो पिडेत सांपडल्या तांकां म्हज्या नांवान बरी करात. बाबा भयणानो,
पांच जुजे वाज हेच ताणें केले. एक ताचें मोन सेलावांक कोश्टवता कातोल पवित्र सभा आनी हांवें थंय वचूंक जाय. वचोंक मेळना. बुडीपू पावलो, मंगळुराक पावलो, कानाराक पावलो, पोरवारा तिगाय तेच भाशेन वायटाकारांक ताणें बरी केली. मोराची पिडा जालेली, काळजार कुसलेली तांकां आमी सगळीं जाणां ती व्हडली मिलाक जोरी फुटल्यो त्यो उदकांतल्यान. कित्याक आपयलो काय? आपयलो ताका थोड्यांनी मारूंक फोट मारून की कोणाक संदेसाव जाय म्हूण, कोणाक साक्रामेंत जाय म्हूण. आनीक देवाच्या मोगान पोरजेच्या मोगान बाचतालो. जुजे वाज धांवोन गेलो साक्रामेंत दिवपाक. आनी जेन्ना एकसुरे सुवातेर एकठांय जाले, धाड्यांनी मारूंक ताका थोडे दिमी घातले आनी मागणे केले. कितें केलें काय? वायट आसलेले काळजार ह्या मनशाच्या पयस जावपाक मागले. आनी इश्टानो जोरी फुटल्यो ज्यो आयज बसून म्हाकाय भाग मेवले पळोवपाक. बुडीपू म्हणटा ते सुवातेचेर हा पळय ते तर येते वायट हा पळय ते काडले ताणें ह्या मनशाचे. मागीर हे जाले काळजांतले वायट, ओतमीक वायट. ते भाशेन कुडीची पिडा आमी जाणा. सेलावाक ओशाची पिडा आयली, गोरच्यांक नाका जाली गोरची. आनी कोण दितालो तांकां पेज, कोण दितालो तांकां वखद, कोण तांकां थोडो वेळ तांचे बरोबर सादतालो. मागीर जुजे वाज आनी ताचे बरोबर जे कोण आसले पळय ते तर वायटाकारांक जावं कोण कुडीच्या वायटाक सांपडल्या, जावं कोण ओतम्याच्या वायटाक सांपडल्या, ह्या आमच्या भागीवत गोंयच्या भावान साल्वार करूंक जेजूच्या नांवान प्रयत्न केलो. तर आयच्या दिसा ही परब समरंभता आसतना 3 वस्तू आमच्या जिवितांत. पयली म्हणटा ती खंय साण येताली काय शक्ती, खंय साण येताले काय बळ मागीर जुजे वाजाक जेजू कडल्यान आनी कोणा कडल्यान न्हू. तो वेळ दितालो सदांच आपल्या दिसपट्ट्या मागण्यांक. तो वेळ दितालो सदांच जे साक्रामेंत जे ताणें भेट करूंक जाय त्या साक्रामेंतांतल्यान कुरपा आपल्याचेर ओतोन घेवच्याक. इश्टानो भागवत आगुस्तिनाची उतरां. आमची काळजां तुजे पासत केल्यात सोबया आनी तांकां थार ना तुज्यात रिगल्या शिवाय. क्रिस्तांव मनीस क्रिस्त काड कितें उत्ता हांव क्रिस्तांव मनशाक अस्मिताय ना क्रिस्ताक काडल्यार. इश्टानो तर भागवत जुजे वाज शुभ वर्तमान बरी खबर परगट्टालो जेजूची. हांवें आनी तुवें फाल्यां जरी तर जेजूचे ताचे भाशेन परगटणार जावंक जाय जाल्यार क्रिस्ताक आमच्या जिवितान पयलो जागो दिवंक जाय. एक विचार म्हाका आनी घोडे तुमकांय. कितलो टायम खासगी मागण्यांक म्हजो संबंद म्हज्या जेजू लागीं घट करूंक हांव दिता काय? मागीर हुंय मेवतले म्हाका बळ ह्या म्हज्या जिवितांतल्या कश्टाक प्रश्नाक आडकोडीक फुडो करूंक. बाबा भयणानो येद्दे व्हडले मिसांव सेलावाचे जावं कानाराकूय जावं मुगळोराकूय फुडें व्हेले कित्याक तो देवाक चिकटून आसलो, जेजूक चिकटून आसलो. बरी भशेन साक्रामेंतांनी वांटो घेवया, हे देवाचे उतर वाचुया. घडटा जाल्यार खोसियेसांतल्यान पवित्र आत्म्याक आमचे लागीं उलोवंक दिवया. इश्टानो ही पयली वस्त. दुसरें म्हणटा पळय ते सेवा करुया. सेवाक तुमी जेरूल कोत्तात. ह्या समाजान जे बरेपण आहा तुमच्याच पासत आहा, तुमच्याच बरेपणा खातीर आहा. पूण जायती दुसरे भाशेची दुयेंसां आयज भितर आयल्यात. एक व्हडांतले व्हड दुयेंस आमच्या गोंयांत आतां भितर सोदता म्हणटा पळय ते एकसूरपण. एकसूरपण सगले आहा घरांत, सगले आहा घरांत, जायती मनशाय आहा. पूण आशेता आवय भुरगीं आपल्या लागीं 2 उतरां बरे भशेन घोस्तार बसोन उलयतली म्हणटा. आशेता घरकार आपले लागीं बरे भशेन काम करून येयला, बरे भशेन आपल्याक त्रातार करून बरे भशेन आपल्या लागीं उलयतली म्हूण. पूण घडोना. घरांत हा मनशा सोबार पूण जियेता मनीस एकसूरपणान. एकलो जियेता तो बरो आहा, ताका केन्नाय फोन मारूंक जाय, ताची खबर घेवंक जाय, बरें आहा. पळय फाटीं न्हू म्हाका एक आवय म्हणटाली, फादर काय बरो म्हजो चेडो,
काय बरो म्हजो चेडो सगल्याच्या आदाराक पावता, पूण घराच आसना फादर. जायत्या जाणांक न्हू इश्टानो आयज आमच्यो फामिली हॉटेलां जाल्या, जंय आमी फकत न्हिदोंक आनी जेवपाक वयता. उलोवप ना, बासाबास ना, सेवेची खबर कोत्ता आमी सेलावाक वचपाची गरज ना. आयज बागयोन जुजे वाजाक आमी मान दितले जाल्यार आमचे फामिलींत आसलेल्या आमच्याची सेवा करुया. तांकां ग्रांटेड, लेट अस नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड. ही पयली वस्त. आनी जेन्ना आमी आमच्याचो कुयदाद घेतले फाल्यां जो कोण बावडो भायल्यान कश्टवता दुखाक लागून, कित्याक तांच्या घरांत एक भयंकर मरण आयला, तांकां बुजवण दिवंक पावतलो हांव. जो कोण तरणाटो फडफडटा जिविताच्या लारांनी, ताका मार्गदर्शन दिवन त्या तुफानांतलो भायर काडटलो हांव. पूण पयलें सुरू जावंक जाय म्हज्या फामिलीन इश्टानो. हांवें म्हज्या घरच्यांचो वाल वर करूंक जाय, जे भशेन बागयोन जुजे वाजान आपल्या आवय बापायचो केलो, आपल्या वडिलांचो केलो, आनी जेन्ना तो मिस्योनार वावर कोत्तालो आपल्या सागात्याचो केलो पळय तो. ही दुसरी वस्त. आनी शेवटाक उमेद आसूंक जाय. आमच्या क्रिस्तांवपणान न्हू आमकां उमेद आसूंक जाय. एक विचार, म्हजें क्रिस्तांवपण कहलें काय? जायते फावटी हांव हें म्हणटा, जायते फावटी न्हू आमचे मोटोर आमी देंवतेर वयता आसतना न्यूट्रलान घालता आनी सोडटा, ते वयता मागीर. आमचें क्रिस्तांवपण तोहें जालां काय? बातिजांत गेल्लो हांवें, बरें नोयना कोत्ता हांव, फेस्त कोत्ता, पूण तेच्या भायर उमेद ही आमच्या क्रिस्तांवपणान आहा काय? एका टायमार जेन्ना शिक्षणाक मळार, प्रवास करच्या मळार, दुसऱ्या मळार इतल्यो सवलती नाहल्यो म्हाका आनी तुका आहा ते भाशेन बागयोन जुजेवास सेलावाक पावलो. भेस बदलून घोडे आनी कोणाचे रूप घेवन, कित्याक ही उमेद ताका आहली आपले क्रिस्तांवपण जियोंक, जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक. आयज न्हू जायतीं क्रिस्तांवां आमी ही दुर्गार मोहलेली गोया. आसूं कोत्तलो तो, कोत्तेले ते आनी कित्याक कर, हिंगा बरें आहा आमी. अहें केल्यार इश्टानो आमचें क्रिस्तांवपण आमी जियोंक पावचें ना. आयकात बिरातीची उतरां, केन्नाय बिरातीची उतरां आयको. म्हजी न्हू पवित्र पुस्तकांतली प्रकाशनी 3रो आवेसवर, तूं ऊन जा नाजाल्यार तूं थंड जा, तूं शेळो म्हणो जाल्यार देव तुका भोंकून भायर उडयतलो. आयदर ब्लो हॉट or blow cold. If you are lukewarm, God will vomit you out. उमेद आमच्या क्रिस्तांवपणान वाडोवया. मागीर हांव उत्तर पिरायेक पावलोलो जावं, मागीर हांव एक धाकटुलो भुरगो जावं, आनी आमी पळयतले हांव कोही भशेन बागयोन जुजे वाजाचे देखीन आमी जेजूच्या बोरे कोरबरेचे उर्बेवोन परगटणार जातले. पळय ते मोग आसलो बागयोन जुजे वाजाक जेजूचो, आनी हो जेजू आतां उड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सायबा म्हजे लागीं घोडटा ते भाशेन म्हजे कुयेती पोरमणे तुजी बरी खबर म्हजे सरभोंवतणच्या लोकांक पयली आनी मागीर घोडटा जाल्यार दुसऱ्यांक परगटूंक तूं म्हाका शिकय आनी आदार दी. उबी रावया. सत मानता देवाक, सत पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या उर्वी गुरवी सवावलो. अंकवार मरिताय सोलमलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका कुर्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात सोडलो, सत पदवेदार देवपाच्या उसव्याक बसला. तो इथान जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सवी, भक्तांचो एकतार, पातक्यांचे मोगसोने, कुडीचें जेवणपण, सासणचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या बाप सायबान बिस्मांनी, पाद्रींनी आनी मोतवश्यांनी आपल्या कास्की तशेंच मुन्यारी जिवितान जेजूचे आपोवणे स्विकारून पोरजेची सेवा करतना
आपले दोळे कुर्साचेर लावून कुर्सांत मेळटेलें बॉल घेवन आपल्या हाताकाल आसलेले पोरचे बरोबर बागेवंतपणाचे आवंडे आनी अंत्रेक काळजान बाळगून दिसपट्ट्या जिवितान बागेवंतपणान वाडून बापा लागीं मागुया. भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी आमच्या देशाची अस्मिताय आनी खाशेलपण ओळखून आनी देशांत भितर जियेतल्या तरेकवार भासाच्या आनी जाती कातीच्या लोकांक मांडून घेवन तांचें दिसपट्टें जिवीत जेवंक सगळे तरेचीं सोंपेपणां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. उपाच्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. आयज आमच्या आस्काऱ्याची दोबाजीक परब आमी समोरमतांव. लोकां मदें धर्माचो वो जाती कातीचो भेदभाव करिनासतना सगल्यांक सोगोट जावन बागेवंतपणाची वाट चलूंक आमकां एकजोळटी देख तो जालो. ताचे देखी शिकोवणी आनी जिविताचे चाली पोरमोने आमचें क्रिस्ती जिवीत जेजू सुर्याचेर दोळे लावन काळोखी संवसारांत चोंद्रिमा पोरी उजवाड जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. उपाच्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. हे आयचे दोबाजीक परबे वरवीं हांगा आजीर आसलेल्या सोमेस्तांचेर बागेवंत झुजे वाजाचे मोजतीन देवान सुबां बेसांवां ओटूंक आनी आमचे मोदें आसलोले भेदभाव वेगळोचार आनी हेर तरेचें सोर वायट उमटून काडूंक आनी कोरेले शांतीन एकवटान भावपणाच्या एकचारान सहभागिलीपणान आमचें क्रिस्ती जिवीत जेवंक आनी बागेवंतपणान मेळूंक घेवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. बापाच्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. सुद पदवेदार देवा बापा ल्हानवीक मनान आनी खालत्या काळजान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बागेवन जुसे वासान आपल्या जिवितान देवाच्या उतराची सेवा केली. ती सेवा आमी करूंक आमचें जिवीत ह्या दाना बरोबर देवाक भेटयतना गायन करुया दुपाचो जसो परपड. म्हज्या भवा भयणानो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाल बापा सांज जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयताव त्या देड्याचेर खोनवालायेन तुजो आशिर्वाद घालून
आमकां सोर्गीचे जेवण खाण करून दी. निठोल खालसांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचे दिसा दिसाचे समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सत पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाजा ह्या तुज्या भोक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच सुपवीत तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण ससूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचे रोगत. पातकांचे मोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट पोरगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदूतां, बागयोन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्व नोर आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय समका येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास समका दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां टाल्लेत पडून दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशार ओत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शैली संवसाराची पाप कातली आमची काकूट कर. देवाची शैली संवसाराची पाप कातली आमची काकूट कर. देवाची शैली संवसाराची पाप कातली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगली सुभागी. सुम्या तुवें कशी दोरी अशें म्हाका पावना पूण तुज्या काजूतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणी कुम्यांव घेवंक फुडें सरचें. भाग्योन तुजे वचन जेजू क्रिस्ताक आपल्या जिविताचो सोमी आनी दोनी केलो. ताचेच भाशेन ह्या वेळार जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन करुया मोगाल जेजू यो तुयो.
प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, सांज जुझेवासाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा ह्या दोबाचीक पोरबे दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडून नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भोगताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीच्या सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसत. मोगाच्या बाबा भयणीनो, फाटले 9 दीस ह्या केरीत नोवेलांनी बागेवन जुझेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या नोवेलांनी आमी वांटो घेतलो आनी आयज ही परबेक आमी सगळीं आयल्या. सगल्यांक तुमकां आमी काळजाचे खोलायकता. रेतोराच्या नांवान, फादर कॅनेथ तेलेसाच्या नांवान आनी आमच्या सगळ्या हांगासर जमलेल्या पाद्रींच्या नांवान हॅपी फेस्ट म्हणून आमी तुमकां विश करता. बागेवन जुझेवाजान आमचे सगळ्यांचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमी मागता.
फकत एकूच कळोवणी तुमकां आयच्या दिसाक मिसां बाबतींत ती म्हटल्यार आतां आमचें मीस रोखडेंच 8:30 वाजता म्हणटकूच जायतो लोक आसा म्हणटकूच माणसुकेन आनी सुरसुडायेन आमी भितर आसा ते पेंडोलान बरे भाशेन हे सायडींतल्यान भायर सरुया आनी ते सायडींतल्यान सगळीं भितर फुडें आमी येवया म्हणटकूच सुडसुडीत आमी चलून भायर आमी सरुया त्या उपरांत पोरबेचें मीस आमकां आसतलें 10 वाजता सांजे आमकां मीस आसतलें हांगासर 4 वाजता 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन 12 वाजता मीस बागेवन जुझेवाजाचे ऑरातरीच्या कुडान आनी एक फावटी तुमकां हॅपी फिस्ट सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमची सोव्या आसूं आनी सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा आपल्या चालत्या जिवितांत सुसेवासान भाग्योनपण सोडून घेतले ताचीच देख घेवन आनी शिवटो मना खातीर सोकोट जावंक वेताना गीत गावया ओगोनीत काकुटीच्या देवा